फादर स्टॅन स्वामी जुलै 5 तारखेर भारताच्या अव्यवस्थेच्या पासांतलो सस्नाक सुटलो. फादर स्टॅन स्वामीक जायत्या माध्यमांच्यांनी मेळोवन भीमा कोरेगांव केजीक इतलो फिक्स केला की परच्या दिसा एकलो मानेस्त म्हाका मेळटाना स्टॅन स्वामी अंतरलो न्ही कसली अवस्था न्ही म्हणालो. हांवें जाय म्हणून कोण तो म्हूण विचारलें. तो म्हणालो तो पाद्र्याब नक्सलां वट्टूक काम करतालो खंय, नॉर्थ इंडियांत नक्सलां खातीर झुजतालो खंय. म्हाका आयकून शॉक. ताची चूक म्हणना हांव. सक्कड माध्यमांनी तांकां खबर करूंक सली संचाक स्टॅन स्वामी आनी भीमा कोरेगांव केजीक ताळ घालूनच खबर केली. निजायकी फादर स्टॅन स्वामी भीमा कोरेगांव केजी खातीर कैद जाल्लो वा बंदेक गेल्लो न्हय. काणी दुसरीच आसा. स्टॅन स्वामीन केल्ल्यो चुकी वेगळ्योच आसा. I'm like a madman going here, there, everywhere, telling people, do you know what is happening? इश्टोनो कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक तुमकां स्वागत. तुम्ही पळोवन आसात फ्रायडे बुलेटिन. हांव जोशी सिद्धकट्टे कार्मेलीत. 84 वर्सां प्रायसो जेजुईत याजक कोर्तीतावन आपणाक जामीन मेळच्याक पयलें तालोजा जेलांत आनी उपरांत आस्पत्रेंत राखोवन अंतरलो. झारखंडांत आदिवासी लोकांच्या हक्कां खातीर झुजोन आसल्या ह्या जेजुईत याजकाक स्टॅन स्वामीक तुमकां कळीत असले प्रमाणे आनी खबरे माध्यमांनी आयिल्ले प्रमाणे भीमा कोरेगांव हिंसाचाराक कारण करता म्हणून आरोप घालून ताका नक्सलांची सैरीक घडोवन ताच्या कंप्युटराचेर हॅकरां मुखांतर मालवेअर धाडन नक्सल कामाक संबंधी नकली दस्तावेजां बरोवन पयलें महाराष्ट्र पुलिसांत हावन मागीर अँटी टेरर कायदो थापोवन NIA हांच्या मुखेलपणार ताका कैद केलो. सुमार 8-9 म्हयन्यांत हांव अस्वस्थ आसलेल्या ताका निमाणे घडये आस्पत्रेक दाखल केलो. थंय कोविड आयले आनी कोविडाक चिकित्सा दितानाच काळजाघातान अंतरलो. आतां फादर स्टॅन स्वामी पासून झुजच्या वकिलान म्हळां ताका कोर्टीचेर वा आस्पत्रेचेर कसलीय तक्रार नात, पूण फादर स्टॅन स्वामीच्या मरणाक कारण NIA आनी तालोजा जेलाचे सिब्बंदी हाका कारण म्हूण तो दुर्साता. कित्याक वकील शीदा हांकां ताच्या मरणाक जबाबदार करता. हें समजचे तर फादर स्टॅन स्वामीन केल्लें कितें, ताचे चुकी कितें हें आमी सोदून काडचें. फादर स्टॅन स्वामीची पयली चूक. फादर स्टॅन झारखंडच्या आदिवासी संगी वावराक लागतना ताका दुसरें एकच सवाल. हो आदिवासी लोक भारतांतल्या अति गिरेस्त भुंयचेर आसा, तरी ते गरीब कित्याक? ते 5वे भुंयत आदितावन जियेतेल्या लोकांक तांचीच भास, संस्कृती, आडळत्या रीत, विधी विधानां आसात. तांणी जियोची भुंय मोलादीक आनी गिरेस्त, तरी नागरीक समाजांत हावन ह्या आदिवासींक जावचो अन्याय इतलो आनी तितलो न्ही. नागरीक समाजांत तांकां हक्कां नातलीं आनी सरकारान तांकां आपणाचें म्हूण घेतलेंच ना. स्टॅन स्वामीन चिंतलें हें जायजे आपणाच्या जिविताचें एकमात्र काम. ह्याय लोकांक नागरीक समाजांत तांची हक्कां मेळाजे. नागरीक समाजांत अशें चिंतलेंच स्टॅन स्वामीची पयली चूक म्हूण तुमकां मुखार कळटलें. दुसरी चूक. स्टॅन स्वामी आयिल्ल्या गेल्ल्या सरकाराचे फाटीक लागलो आनी संविधानाचो 5वो परिच्छेद जारयेक येजे म्हणून मानवी गल्लस रावलो. संविधानाच्या 5व्या परिच्छेदा प्रकार भारताच्या राज्यांनी आसच्या खंयच्याय आदिवासींक आनी तांच्या प्रदेशांक सांबाळची वा आडळतें चलोवची जबाबदारी राज्यपालाक बांदता. हें केन्ना केन्ना सरकार बदललो तेन्ना स्टॅन स्वामी सरकाराच्या गुमानाक घालीत आयलो. तांच्या जबाबदारी विशीं उडास केल्लोय ताची चूक. तिसरी चूक. हेरां सांगता मेळोवन फादर स्टॅन स्वामीन आदिवासीमध्ये 1996 आयिल्लें पिसा ॲक्ट जारयेक हाडूंक दबाव घालो. पिसा ॲक्ट प्रकार जर कोणायकी आदिवासींचो जागो घेजे म्हूण जाल्यार ग्रामपंचायतीची परवानगी नासतना घेवंक जायना. हें कोणेय भायल्यांनी आदिवासींच्या जाग्यांचेर लूटमार करचें आडयता. हकीकत कितें म्हळ्यार कानून आसा, पूण तें जारयेक हाडूंक कोणीय तयार ना. आदिवासींक असल्या कानुनाची खबर सयत ना. खबर आसल्यार येदोळ होगडायिल्ल्या तांच्या जाग्याक कांयपणी दुडू विसान घेवंक तांच्यान जायना. स्टॅन स्वामी रानां मोल्यांनी आदिवासी लागीं गेलो. ताचे कडेन गन्न नातलें, बेश्टांवचीं उतरां नातलीं,
ताचे हाती आसली सरकारान केल्ल्या कानुनाची प्रती मात्र. त्या लोकांक ताणें कितें सरकाराचें कानून आसा म्हूण शिकयलें. आदिवासी तरणाट्यांक वसा विचारा तुमची हक्कां तुमची म्हणून प्रेरेपीत केलें. पूण बेजाराची गजाल म्हळ्यार अशें विचारूंक गेल्ल्या कितलेशा तरणाट्यांक नक्सल म्हणून जेलांनी कुडयलां. आजून ते भितर आसात. आतां स्टॅन स्वामीक तांकां जेलांतलें सोडोवचें आनी एक काम. सरकारानच केल्ल्या कानुना विशीं लोकांक सांगली स्टॅन स्वामीची आनी एक सूख. Thousands of Adivasis are languishing in jail. Most of them are innocent. So we have done a study. It took us 6 months to do it. On the basis of it, 2 days ago, we have filed a case in the High Court, a PIL, and I am the petitioner. Okay. Taking on the whole government. चवथी सूख. 2017 इस्वेंत हेर संघटकां सांगाता मेळोवन हक्कां विसरून गेल्ल्या आनी जेलांत कुसच्या आदिवासी तरणाट्यांक सोडोवच्याक प्रोसिक्युटेड प्रिजनर्स सॉलिडारिटी कमिटी ताणें रचली. ही फकत झारखंड खातीर केल्ली न्हय. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, वेस्ट बेंगाल असल्या राज्यांनी आसच्या आदिवासीं खातीर केल्ली. जेलांत आसच्या तरणाट्यांक सोडोवंक लोकां लागीं पयसो ना, वकील नात. ताचे वयर पोलिसांनी घाल्ल्यो केसी गंभीर आसल्यो. पोलिसांनी सांगची काणी एक जाल्यार हाणी सांगची काणी दुसरीच. कुटुंबांतले दादले तरणाटे जेलांत आसल्यान घरा हाडून घालचे कोणी नात. स्टॅन स्वामीन आपल्या संगात्यांक सांगाता घेवन झारखंड सरकारा विरोध हायकोर्टाक गेलो आनी 3000 आदिवासी लोकांचे तर्फेन जेलांत आसलेल्यांक सुटका दिवची म्हणून ताणें विनंती केली. कित्याक तांचेर पोलिसांनी नकली केसी घाल्ल्यो आनी ही जावन आसली व्हडली चूक फादर स्टॅन स्वामीन केल्ली सरकारा विरोध. खुद्द एरेस्ट जावचे आदीं फादर स्टॅन स्वामीन एका व्हिडिओ मुखांतर सांगलें आसा, सरकारा विरोध हायकोर्टाक गेल्ल्या खातीरच म्हाका वाटे वयलो काडच्यो सर्व प्रक्रिया सोडून आसात. ताणें सांगले प्रकार नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीन ताची 15 वरां गटल्यान तनखी केली. ताचे उपरांत ही फावना म्हणून मुंबय येजे म्हळें. पार्किन्सन आनी हेर भलायकी समस्या आसून आनी त्याच वेळार कोरोना सडल्ल्यान आपणाक येवंक जावचें ना म्हणून फादर स्टॅन स्वामीन सांगलें. व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्यार आपूण सवालांक जाप दिवंक तयार आसा म्हूण सांगलें. पूण आदल्या वर्सा ऑक्टोबर 8 तारखेर कोरोनाच्या खराळ दिसांनीच ताका NIAन कैद केलो आनी मुंबय व्हेलो. तलोजा जेलांत गेलो. उपरांतलीं गणितां तुमकां कळीत आसा. ताचेर घाल्ले आरोप कसले. पयलो आरोप माओवादी संगी संपर्क दवरून 2018 इस्वेंत भीमा कोरेगांवांत चल्ल्या हिंसाचाराक पाठिंबो दिला, प्रचोदन दिला म्हणलो आरोप ताचेर घालो आनी UAPA कायद्याखाल कैद केलो. ह्या कायद्याखाल अरेस्ट जाल्यार बेल सयत मेळना. दुसरो आरोप थोड्या खबरे माध्यमांनी आयिल्ले प्रमाणे स्टॅन स्वामीन वेगवेगळ्या संस्थांत हावन पयशे काण गेल्यात, पूण खंयच्याय पत्रांनी हाका अधिकृत पुरावो ना. स्टॅन स्वामीन हायकोर्टाक मनावी केली जामीन मेळच्याक. कारण NIAन ताका अरेस्ट केलो वय, पूण ताचे विरोध घाल्ल्या आरोपांचेर समर्पक पुरावे तांचे लागीं नातले. बेश्टेच ताका जेलांत कुसोवचें येवजन तांचें. आख्ख्या भारतांत आतंकवादी म्हूण ब्रँड केल्ल्या पैकी स्टॅन स्वामी मस्त मालगडो. पोलिसांच्या काणये प्रकार स्टॅन स्वामी आनी सांगात्यांनी 2017 इस्वेंत पुणेंत जमत केल्ली. तांतूं ताणें केल्ल्या प्रचोदनकारी उलोवपाद्वारे भीमा कोरेगांवांत हिंसाचार जावंक कारण. पूण स्टॅन स्वामीन आपणाक भीमा कोरेगांवाची कांयच खबर ना, मात्र न्ही तांच्या संगतींनी परोक्ष रितीन जाल्यार आपूण भागीदार जावं ना म्हणलें. भीमा कोरेगांव हिंसाचाराची काणी दुसरीच आसा. वचून गेल्यार आमी ब्रिटीश आनी पेशवा बाजीराव हाचे मदें जाल्ल्या संघर्शांतावन सुरू करचें पडटा. पेशवा बाजीराव राय ईस्ट इंडिया कंपनीक सोलवंक भीमा न्हंय तडीर झुजाक देवलो. ताचे कडेन 25,000 सुजेर आसले तर कंपनी कडेन फकत 1,000 लागीं 1,000 सुजेर आसले. त्याच वेळार पेशवा वयले जातीचे जावन आसून मारांक, जांकां आमी आज दलीत म्हणटा, तांकां कठीणायेन चलयताले. ब्रिटिशांनी ह्या दलीत तरणाट्यांक ओट्टूक करून तरबेती दिवन झुजाक आपणा संगी घेतले. हें घडलें 1818 इस्वेंत. आंगार आयिल्ले वरी दलीत ब्रिटिशा संगी मेळोवन झुजले
आनी पेशवांक सलवणी मेळ्ळी. हातूंत 22 दलीत सोजेर मेल्ले जाल्यान तांच्या उडासाक एक स्मारक खांबो भीमा कोरेगांवांत उबारलो. ह्या स्मारकाक 200 वर्सां भरतना आतांच्या दलितांनी थंय तावन एक रॅली करूंक येवजिलें. ह्याच वेळा पुणेंत एल्गार परिशदे खाल थोड्या प्रगतीपर चिंतप्यांनी हें घडीत नियाळन एक कार्य येवजिलें. तातूंत हायकोर्टाचे आदले जस्टीस पुरो भाग घेवन आसले. हें पुरो पळयल्ल्या उंचल्या जातीच्या पेशवांक साळवलें आनी राजकीय कुमक घेवन दलितांनी खंयच तावन रॅली सुरू करतात. खंयच्या दिसा सुरू करतात त्याच दिसा तांणी एक रॅली येवजिली. दलितांनी येवच्या वाटेरच हेय गेले आनी तुमी निरीक्षण केल्ल्या प्रमाणेच थंयसर हिंसाचार जालो. ह्या गणिताचेर पुणे ग्रामीण पुलीस ठाण्यांत एक केस दाखल जाली जाल्यार आनी एक केस पुणे सिटी पुलीस ठाण्यांत दाखल जाली. ग्रामीण ठाण्यान पेशव्या मुखेल्यांक सुकीदार केले तर सिटी पुलिसांनी एल्गार परिशदेच्या सांद्यांक सुकीदार केले. 2 पंगडांमध्ये कीट पेटोवन ते 2 ठाण्यांमध्ये घुसोवन वेगवेगळ्या पार्टींनी ताका फूंक मारतना सरकारान सगळें गणित खंय कशें वापरयत तें बऱ्यान वापरलें. ह्याच गणिताक गांठ घालून कैद केल्ल्या पैकी स्टॅन स्वामी 16वो कैदी. पार्किन्सन पिडेस्त फादर स्टॅन स्वामी जेलांत दीस वेता सुकून आयलो. अशक्त जायत आयलो. हात पांयांक बोळ नासतना उदक पिवंक गोबळो हातांत धरूंक जालें ना. कुलेरांत हेर कोणेय लायचें पडटलें. म्हाका सिप्पर जाय. म्हज्या वस्ते जाग्यार बॅगांत आसलें सिप्परपणी हाडून दिया म्हूण मागलें. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीक आपणा लागीं सिप्पर दिवंक जायना म्हूण जाप दिवंकूच 3 हप्ते जाय पडले. हिवांक इल्लें पांगरूंक जाय तें हाडून दिया म्हूण ताणें विचारल्याक सुमार 20 दिसां उपरांत हाडून दिलें. जामीन मेळचे म्हूण केल्ले प्रयत्न ते निर्फळ जाले. निमाणें कण्ण कट्ट म्हणल्या बरी व्हिडिओ कॉन्फरन्स करून तनकी करीचे म्हणून कोर्टीन सांगलें. इतल्यारच स्टॅन स्वामी सलचे स्थितीर नातलो, बरोवंक सकनातलो, आपणाचें काण हातांनी उंडी घेवंक सयत सकनातलो. हें ताणें कोर्टीक सांगलें. ताची स्थिती पळोवन लागशिल्ल्या सरकारी आस्पत्रेक गेलो. ताची पिडा तपासिनासतना सुक्त वखदां दिलीं नात. ताचे पिडेक कितें वखद गरज म्हूण ताणें तोंडसण सांगल्यार कोणेय गण्य केलें ना. निमाणें होली फॅमिली आस्पत्रेक ताका व्हेलो. हेणें ताका वेंटिलेटरार घालतना तेणें ताच्या वकिलांनी ताका बेल दिवोवचें अखेरीचें प्रयत्न केलें, पूण तितल्यार तो संपलो. आदल्या वर्सा एका संदर्शनांत स्टॅन स्वामीन म्हणलें आसा, हांगासर आदिवासी म्हळ्यार मुळान ही भूंय, जल जंगल जमीन. आदिवासी लोक हाचो एक वांटो मात्र. ही जमीन गिरेस्त आसा देखून सक्तांचे दोळे ह्या जमनेचेर शिवाय तांतल्या लोकांचेर न्हय. हर एक सरकार कॉर्पोरेट संस्था संगे मेळोन ही गिरेस्तकाय जाता तितले बेगीन, जाता तितले सक्तेन, जाता तितल्या व्हड मापान खाली करूंक विविध वाटो वापरतात. तांच्या लागीं सर्व पदवी आसा, जण आसात, मिडिया आसा. आमच्या आदिवासी संगी भूंय आसा, रान आसा, रानांतली गिरेस्तकाय आसा. हाचे खातीर जायत्या आदिवासींनी जीव दिला. तांतलो एक वांटो हांव जाल्यारय म्हाका बेजार ना. 100 वयर तरणाट्यांचेर सरकारान पुलिसांनी जुलम चलयल्या, पूण खंयच्याय कंपनीक हांगा तकली उखलूंक साध्य जावंक ना. ही आदिवासींची जीख म्हणजे हें झारखंड सोडल्यार ओरिस्सा, छत्तीसगडांत साध्य जावंक ना. देखून आमी जण हाडटाव, कारखानो घालताव, नवी टॅक्नॉलॉजी हाडताव, पूण भूंय मेळना म्हणून सरकार देदेस्पोर जाला. त्याच संदर्शनांत आदिवासी तावन भूंय घेवंक जायनातल्या वेळार सरकारान कशें लोकांची हत्या केल्या हाची भिकरता ताणें उक्तावन धरल्या. स्टॅन स्वामीच्या रांचींतल्या ऑफिसा मुखार एक व्हड फातरार भूंय खातीर मारतीर मेल्ल्यांची नांवां आसात. खंयचेंय काम करूंक वचचें जाल्यार स्टॅन स्वामी आनी आदिवासी लोक थंय वेता, तांचें मारतीरपण नियाळटा आनी नव्या स्पिरितान कामाक लागता. एक फावटी शांती सभे खातीर जमा जाल्ल्या वेळार 5000 लोकांचेर पुलिसांनी गोळीबार केल्ल्यान जायतो लोक थंयसर अपंग जाला. एक पांय मोडलो तर ताका कृशी करूंक जायना. स्टॅन स्वामी म्हणटा, असले सॅक्रिफीस लोकांन जायते केल्यात. तांकां हांव एक दिगो जावन मात्र रावला. म्हजें काम ह्या लोकांक आपल्या हक्कां खातीर कशें वेवस्थीत आनी वैज्ञानीक रितीन झुजचें म्हणून शिकोवचें मात्र. नाजाल्यार हो लोक
पोलिसांक पळयतना ते आपणाचे दुस्मान म्हूण चिंता. त्या पोलिसां फाटल्यान एक सरकार आसा, ताच्या फाटल्यान राजकीय पार्टी आसात, तांच्या फाटल्यान कॉर्पोरेट उद्यमी आसात. देखून लोकांन आपणाचे नीज दुस्मान कोण म्हूण सोदून काडचे. हें सोदून काडल्या उपरांत ह्या सत्या विरोध कशें झुजाचें म्हूण कळटा. नाजाल्यार पोलिसां कडेन झगडोवन कितें फायदो. ही जावन आसात उतरां फादर स्टॅन स्वामीची. आदल्या वर्सा BJPन लागू करूंक चिंतल्ल्या CNT कायद्याक कार्यगत करूंक जायनासतना सरकाराक व्हड आकमान जाल्लो. ह्या कायद्या प्रकार कृशी भूंय कृशीयेतर गरजांक वापर येता. पूण झारखंडांत हाका ब्रेक पडचे तर एक कारण फादर स्टॅन स्वामी आनी ताणें वापरली हिकमत. ताच्या मार्गदर्शनाखाल झारखंडांत सुमार 1 वर्स वेगवेगळ्या आदिवासी पंगडांत प्रतिभटनां चलयलीं. हर एक दीस कोणशांनी हे विशीं जागृती हाडच्यो सभा, प्रतिभटनां, रॅली, जमते सोलोवनूच आसल्यो. गव्हर्नराक सदांच मेमोरंडम धाडनच रावले आनी लोकांन क्रम घेवंक विसान धाडिल्ल्या 200 लागीं समस्यांक सरकारान जाप दिवचे म्हणून गव्हर्नरान दबाव घालतना सरकाराक व्हड मार बसलो. हांगा सलवणी बघतना सरकार दुसरी एक वाट वेंचता. ह्या योजनाचें नांव लँड बँक. लँड बँक योजना प्रमाणे तुमचे कडेन कुमकी जागो आसा जाल्यार वा लेखकरणांतलो जागो आसा तर तो सरकार घेवन एकठांय करता आनी ताका लँड बँक म्हणटात. तो जागो खंयच्याय एका कुटुंबाचो आसयत वा एका व्हडलेसो भाग जावयेत, व्हडलेच्या रानाचो भाग आसयत. संप्रदाय प्रमाणे ह्या जागेचे हक्क त्या लोकांच्या हाती आसा. हे मेजूंक नातले जागे वय, पूण निजायकी स्थळी पंचायती खाल हे जागे येतात जाल्यार सरकारान ते घेवंक जायनात. पूण सरकार ते सगळे घेवंक प्रयत्न करता. येदोळसो 20 लाख एकरे जागो लँड बँका खातीर तो गुर्त केला आनी अशें तांतले 10 लाख एकरो जागो फकत उद्यमा खातीर, कारखान्या खातीर वापरतले. हांगा समस्या कितें म्हळ्यार कोणाचो जागो लँड बँका भितर हाडला म्हणून ह्या आदिवासींक खबरच ना. लोकांक हाची कुस्कूट माहीत सयत ना. ह्याच वेळा स्टॅन स्वामी हळ्ळेनी रिगलो, जमत आपयली, लोकांक लँड बँकाची गंभीरता कितें म्हणून कळयली. हळ्ळेच्या गुरकारांक ग्रामीण पंचायताक वचोवंक ताणें जागयलें. खंयचे जागे, कोणाचे जागे, कितल्या मापान लँड बँक येवजणे खाल भितर घाल्यात हें समजून घेवन हळ्ळेच्या लोकांक ताणें येवन समजायचें. त्या दळा मात्र लोकांक आपणाचो जागो कितलो बँकाक गेला, लँड बँकाक गेला तें कळटा. आनी त्या उपरांत ग्रामसभेंत एक रेजोल्युशन पास करचें. लँड बँक लोकांक कळयनासतना केल्लें एक काम जाल्ल्यान आमी एकच एक इंच जागो सोडून दिना अशें ताणें रेजोल्युशन पास केलें. ह्या कामा फाटल्यान फादर स्टॅन स्वामीचो वावर जायतो आसलो. आनी आतां स्टॅन स्वामीच्या संपण्या उपरांत हें काम अनाथ जायत जाल्यार सरकार आनी उद्यमीच्या वाट्याक एक व्हड जैतच सै. स्टॅन स्वामीची सूक ताणें लोकांक जागयलें. ताची सूक ताणें सरकाराची जबाबदारी कितें म्हूण सांगून दिलें. ताची सूक सरकार आनी उद्यमींनी मांडलेली सक्कड योजना आदिवासींच्या कुमकेन अर्द्याक रावयली. ह्या देशांत आज आडळत्या सरकाराचेर सवाल केल्यार तो महाअपराध जाता. सवाल केल्लो व्यक्ती देशद्रोही जाता. तसल्यांक एनकावंटर करूंक जायना. देखून NIA अस्त्राचो वापर जाता. मनशाक जैलांत जामीन मेळनासतना, चिकित्सा मेळनासतना, ताचो अपराध साबीत जायनासतना हळू जीव काडचे प्रोसेस हांगासर चालू आसा. हे राज्यवेवस्थेन भोव चालाकेन हाती घेतलें हातेर. ब्रिटीश रुखांचेर फाशी दिताले खंय, पूण आयचे नाजूकपणी, मासूमपणी एकल्याकच जैलाक कुडावन उपराटी थाळो बंद करयते आसात. स्टॅन स्वामीन सांगले बरें, पोलिसां कडेन झगडोवन फायदो ना. त्या पोलिसां फाटल्यान एक सरकार आसता, ताच्या फाटल्यान राजकीय पार्टी असतात, ताच्या फाटल्यान कॉर्पोरेट उद्यमी असतात. देखून आमकां निजायकी कोण बुडयत आसा तांकां वळखोवचें गरज. And we will remain in touch and work for our people together.
इश्तनो परत मेळ्या मुखल्या फ्रायडे बुलेटिनांत मोग आसूं देव बरें करूं.